मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार भायर सरलो परत अमेरिकेक वचपाक। फुडले उपचार घेवन परत येतलो 17 ऑगस्टाक। गोंय कला महाविद्यालयान लाखांनी रुपयाची भानगड जाल्या असो आरोप। मागली व्हिजिलन्साची चौकशी। प्राचार्य मात म्हणटा कांयच भानगड ना। शेणिल्ल्या बायलांचो शोध घेवपा खातीर सीबीआय चौकशी जावची अशी बायलांचो एकवटाची मागणी। पुलीस बसल्यात ओग्गी, आवडाचो आरोप। वडगांव शॅडो काउन्सिल म्हणटा कोयर एकठांय करपाच्या कंत्राटान 60 लाखांची भानगड। कारवाय करात ना जाल्यार मागता व्हिजिलन्स चौकशी। आता खबरो विस्तारान। सांदूपिंडाच्या दुयेताचेर फुडल्या उपचारा खातीर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार बेरेस्तारा सांजे अमेरिकेक गेलो। ह्या म्हयन्याच्या 17 तारखेक तो परतून गोंयांत येवपाक शकता। ताच्या गैरहजेरींत सभापती प्रमोद सावंत स्वतंत्र दिन सुवाळ्याक मुखेल सोयरो म्हूण हाजीर आसतलो। गेल्या वेळार मुख्यमंत्री 2 म्हयन्यांकून चड दीस भायर आशिल्लो। ताच्या गैरहजेरींत राज्याचो कारभार सांबाळपा खातीर ताणें मंत्रिमंडळ सल्लागार समितीची स्थापना केल्ली। ह्या वेळार मात ताणें समिती स्थापन केली ना। देखून ताच्या गैरहजेरींत मुख्य सचिव राज्याचो कारभार सांबाळतलो। मुख्यमंत्री येतकीर मंत्रिमंडळात मोठे बदल जावपाची शक्यताय आसा। वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले। गोंया भायल्यान हाडटात त्या नुस्त्याचेर पुरायपणान बंदी घालची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या आनी गोंयचें नुस्तें गोंयकारांक खातीरूच दवरचें अशें तांचें म्हणणें आसा। गोंया भायल्यान नुस्तें हाडपा भितर अर्थकारण घुसपलां असोय आरोप गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान केला। भायल्यान येता त्या नुस्त्या भितर फॉर्मेलिन आसता हें कळटकीर गोंयभर बोवाळ पडिल्लो। 15 दीस सरकारान भायल्या नुस्त्याचेर बंदी घातिल्ली, पूण मागीर सरकारच सांगपाक लागलें हें फॉर्मलिन मर्यादी भितर आसा। मागीर ताचेरय मारते घेतले। नुस्त्या भितर पयलींच्यानच फॉर्मेलिन आसता म्हूण सांगूंक लागले। ताका लागून लोक गोंदळले। लोकांच्या मनांतले कांय प्रस्न अजून सुटिल्ले नात। हे फाटभुंयेचेर काँग्रेसीचे फुडारी कितें म्हणटात पळयात। मुख्यमंत्री फ्लोर ऑफ द हाऊस सांगता की FDA कडेन मशिनरी ना हें सगळें चॅक करपाक, आनी तरी आसतना लोकांच्या दोळ्यांक धूळ फेकतात। हांकां फक्त भायलें नुस्तें हाडून जे फीश माफिया आसा हे सगळे जे एजंट आसात तांकां हेल्प करपाक जाय म्हणून हे सगळें भायलें नुस्तें हाडून हांगा गोंयचें नुस्तें आमकां मेळना। गोंयचें नुस्तें भायर धाडप आनी भायलें नुस्तें हाडून आमकां विशारी नुस्तें आमकां खावप। जें गोंयचें नुस्तें आसा तें सफिशियंट आसा आनीक तें गोंयकारांक पावपाक शकता। सपोज तेजे नंतरूच कितें जालें जाल्यार आमी भायलें नुस्तें हाडटा आसतना सुद्दां खंयचें प्रोविजन करपाक जाय। ज्यो स्टँडर्ड खंयचे आसा ज्यो फ्रिजर आसतात ट्रान्सपोर्टेशनाचे, रेफरल ट्रान्सपोर्ट म्हणटा ताका, सो ते यूज करून नुस्तें हाडपाचें काय कितें तेजे नंतर विचार करपाक की हांकां भायले जे नुस्तें हाडटात तांकां मदत करपाक, तांचो बिझनस चलोवपाक आनी तांचे कडल्यान पयशे लुटपाक ह्या तरेचे गाडबेट तेंचे चालू आसा। आनी त्या खातीर आमी परत मागलां की भायलें नुस्तें म्हणटा तें बॅन जावपाक। तो चॅक सारकी जावपाक जाय। आपले परीन डिपार्टमेंट करता म्हणटा, पूण अशें जावपाक जायना की सुरवातेच्या काळाक थोडेशें केलें आनी मागीर थोडोसो टायम गेले उपरांत परत पयलीं भशेन केलें आनी परत तशेंच चालू जालें। हें जावपाक जायना। सरकारान ही काळजी घेवपाची गरज आसा आनी फक्त व्हडल्यो गाडयोच न्ही तर ल्हान मोठ्यो सगळ्यो गाडयो जेतूंतल्यान नुस्तें हांगा येवंक शकतात हाची काळजी घेवपाक जाय। वडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार। गोंय कला महाविद्यालयाच्या प्राचार्यान लाखांनी रुपयाच्यो भानगडी कॉलेजीन केल्यात असो गंभीर आरोप सामाजीक वावुरपी स्वाती शेट केरकारान केला। ते विशींची सगळी कागदपत्रां दिवन तिणे व्हिजिलन्साची चौकशी मागल्या। मात ह्या आरोपांनी कांयच तथ्य ना अशें सांगून प्राचार्य महेश वेंगुर्लेकारान सगळे आरोप न्हयकारल्यात। माहिती हक्क कायद्याखाला पुरावे मागून स्वाती शेट केरकारान हे आरोप गोंय कला महाविद्यालयाचेर केल्यात। तिच्या मतान वाचनालया खातीर पुस्तकां घेवप, अर्दकुटो बास्केटबॉल ग्राउंड बांदप आनी फर्नेस आनी पॉटर व्हील विकते घेतना कसलेच कायदेशीर सोपुस्कार केल्ले नात। मास्टर्साची पदवी नासतना वेंगुर्लेकाराक प्राचार्य केलोच कसो असोय प्रस्न तिणें काडला। 20 लाखाचे खरेदी थंय बुक्सांची जाल्ली आसा। आतां ही बुक्स कसली घेतल्या? ती कॉलेज आसा ती अप्लायड सेक्शन, पेंटिंग सेक्शन थंय आसा, जावं फिल्म मेकिंग आसतलें। त्या सिलेबसाक भुरग्यांक ते उपयोगी पडोंक जाय अशी बुकांची खरेदी जावंक जाय आशिल्ली। RTI घातल्या नंतर हें सगळें म्हाका उगडकीस येयल्लें आसा। ही हॅज कंस्ट्रक्टेड द हाफ बास्केटबॉल ग्राउंड, पूण कंस्ट्रक्शन आसा तें कॉलेजीन करूंक ना, तें PWDन केलां। PWDंतल्यान म्हाका रिप्लाय आयलो RTIक म्हाज्या, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दॅट नो रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इन सब डिविजन ऑफिस एज इन्फॉर्म टू
enable this office to reply your application under RTI Act 2005 regarding the construction of basketball ground and other works done in Goa College of Art campus. आता कोण खरं उलयता आनी कोण खोटं उलयता त्याचो ओरिजिनल प्लॅन ना त्या ग्राउंडाचो, म्हणजे इस्टिमेट केल्लो ना प्रॉपर टेंडर ना, बिलां ना, कसली रिसिप्ट ना, कसले कोटेशन ना, आनी खंयच्याच गव्हर्मेंट बॉडीन अप्रूव केल्ले ह्या कोर्टा खातीर अप्रुवल कोणाचेच ना. आतां तिसरें करप्शन हांवें दाखोवन दिलां तें आसा कॉलेजी खातीर महेश वेंगुर्लेकारान एक फर्नास स्कीन खरेदी केला आनी पॉटर व्हील हे जे प्रॉपर खंयच बिलां आमकां मेळूंक ना, स्पेशली पॉटर व्हिलाची. आमी RTIन जेन्ना तांच्या कडेन मागलें तेन्ना कसलेच ऑफिशियल रेकॉर्ड तेंच्या कडेन ना आनी म्हाका तेणी डायरेक्ट सांगलें दीस रेकॉर्ड्स आर नॉट अवेलेबल इन कॉलेज. हाचेर आमी प्राचार्य महेश वेंगुर्लेकाराक मेळ्ळे. तांच्या मतान तांची बरी प्रतिमा इबाडपा खातीर कोण तरी तांचेर वैयक्तीक राग काडटा. तांच्या मतान सगळे कायदेशीर सोपुस्कार करूनच कामां केल्यात आनी तांची कागदपत्रां तांचे कडेन आसात. आनी आमचे कडेन सगळ्यो ह्यो गोश्टी ज्यो पळय काडटा त्यो सगळ्यो ट्रान्सपरंट आसता. कोणी RTI घालचो किंवा कोणी आनी कितें करचें सगळ्यांक वेवस्थीत उतरां आमी दीत आसा. हे जर म्हणटा न्ही की तो ग्राउंड गोवा कॉलेज ऑफ आर्टान बांदला जाल्यार हें एक लेटर आसा, हें ताका लेटर येयल्लें, कॉपी म्हाका येयल्या. ताका PWD डिपार्टमेंटान सांगलां आमचे कडेन रेकॉर्ड्स आर अवेलेबल इन सब डिविजन ऑफिस. हेजो अर्थ तें ग्राउंड जें पळय आसा तें गोवा कॉलेज ऑफ आर्टान बांदूं ना. खंय म्हटलं हातून ताणें गोवा कॉलेज ऑफ आर्टान बांदलां म्हणून मातशी चवकशी सारकी करची. फर्नेस हेचें पण आमी प्रोक्युअर केलें, तेजे फाटल्या त्या हातूनय हांवें उत्तर दिल्लेलें आसा की जे कितें डॉक्युमेंट ज्या पद्दतीन कोडल प्रोसिजर फॉलो करून जे घेवपाचें आसता ते आमी प्रोसिजर फॉलो केल्लेले आसा. तेजे RTI तर्फे ह्याच लोकांनी म्हजे कडेन डॉक्युमेंट मागलेले जे पॉसिबल आसा ते सगळे डॉक्युमेंट हांवें तांकां दिल्लेले आसा. असले फटीचो आरोप करीत रावल्यार आपूण स्वाती शेट केरकाराचेर अब्रुलुकसाणीचो खटलो घालतलो अशी शिटकावणी प्राचार्य महेश वेंगुर्लेकारान दिल्या. मात हाचेर आतां कितें त्यो जापो प्राचार्यान व्हिजिलन्स चवकशी समितीकच दिवची अशें स्वाती म्हणटा. तिणें हे खातीर प्राचार्य आड व्हिजिलन्स चवकशी मागल्या. दीस इज गोईंग टू फार ना अशें आसचें न्ही. एखाद्याचेर पर्सनल आरोप करून अशें डॅमेज कोणें करपाचो प्रयत्न कोणें करचो ना. जर गरज पडली जाल्यार आय मे फायल अ डिफमेशन केस अगेन्स्ट दीस पीपल दोज हू आर आफ्टर दीस. 1 ऑगस्टाक चीफ सेक्रेटरी म्हणजे जो चीफ विजिलन्स ऑफिसर आसा ताका हांवें फायल केली आनी त्या कंप्लेनीन हांवें सगळें डिटेल जे करप्शन जाल्लें आसा तेजी हांवें म्हायती थंय दिल्या आनी तेजेर हांवें एन्क्वायरी मागल्या आनी इन्व्हेस्टिगेशन मागला. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आनी इर्शाद. वास्को द गामाचें नांव शाराक दिलां ताचो शतक महोत्सव मनोवपाच्या प्रस्नाचेर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी ओगी कित्याक असो प्रस्न गोवा सुरक्षा मंचान केला. विरोधी पक्षान आशिल्ले तेन्ना ह्या दोनूय पक्षांनी असल्याच तरेच्या आनीक एका सुवाळ्याक विरोध केल्लो ताची तांणी याद करून दिल्या. बंदराच्या ह्या शहराक वास्को द गामाचें नांव दिल्ल्याक 100 वर्सां जातात तेन्ना वर्सभर सुवाळो मनोवपाची ही आयडिया भाजपाचो वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदाची. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातल्यान बंड करून भारत माता की जय ही नवी संघटना स्थापन केल्या ताचो फुडारी सुभाष वेलिंगरान ह्या सुवाळ्याक खर विरोध केला. ताचे फाटोफाट आतां ताचोच राजकीय पक्ष गोवा सुरक्षा मंचान ताचेर आवाज काडला आनी हो सुवाळो उधळून उडोवपाची शिटकावणी दिल्या. मंचाचो फुडारी आत्माराम गांवकर कितें म्हणटा ते पळयात. आणि एक म्हाका याद येता ते म्हणजे मोगोचो आमदार शिवदास वेरेकार तेन्ना विधानसभेन तेंच्यांनी एकदां एक ठराव हाडलेलो. तो खाजगी ठराव आसलो आनी तशेंच हेच्या विरोधान भारतीय जनता पार्टी आनी मोगो दोगूय विरोधान आसलेले. आतां ह्यो दोन ज्यो पार्टी आसात त्यो ह्या आतां कार्लोस आल्मेदान आमदारान ज्यो कारवाई सुरू केल्या त्याच्या विरोधान कित्याक उलयना? ते गप्प कित्याक आसा? त्या वेळार विरोधान आसतना तेंचो आवाज आसलो. आतां ते जेन्ना सत्ताधारी पक्षान आनी सत्तेन आसा त्या वेळार ही जी सेलेब्रेशन आसा त्याच्या विरोधान ते वग्गी कित्याक? म्हणून गोवा सुरक्षा मंचाची एक मागणी आसा. आमी तांकां ठाम जाप विचारूंक शकता की तुमची जी भुमिका आसा ह्या संबंधान आत्तां तेंच्यांनी जाहीर करची.
ह्या पुराय प्रकरणाचेर स्पश्टीकरण मागपा खातीर आमच्या वास्कोच्या खबराकारान दिसभर वास्कोचो भाजप आमदार कार्लोस अल्मेदाक मेळपाचो यत्न केलो, पूण ताची कांयच जाप ना आनी वास्कोचे सत्ताधारी पक्षाचे हेर फुडारी हाचेर कांयच उलोवपाक तयार नात. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांतल्यान बायल्यो गायब जावपाच्यो घडणुको वाडत आसात. देखून ह्या घडणुकांची सीबीआयन चवकशी करची अशें बायलांचो एकवटान मागला. कितलेश्योच बायलो नाच जाल्यात आनी तांचो आजून पत्तो लागना. ना जाल्ल्या बायलांच्या केशी विशीं बायलांचो एकवट संघटनेचे अध्यक्ष आवडा वेगसान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, मुख्य सचिव आनी गृह सचिवाक पत्रां बरयल्यात. There is one girl missing from that time. 2005 she went missing. She was 17 years old at that time. She's from this vicinity, our vicinity. She falls within the 2 police stations which are here in our vicinity. Her sister went missing and her body was found subsequently. This guy has been a visitor to the house. This guy and his wife have been friends of these girls and their only brother. I feel today that the case has to be given to the CBI, and that is my request to the government of Goa, that the case be handed over to the CBI, because I want to know, Goa wants to know, Goan women want to know where the girl is. Not just this girl, but this is for me a precedence, a case in point by which police have to tell us where the girls are. बायलां ना जावपाच्या घडणुका फाटल्यान महानंद नायकाचो हात आसपाक शकता असो दुबाव तिणें उक्तायला. 18 girls from different parts of Goa, Tambri Sulla, somewhere else this side, north, Maye, Bicholing. So from all over girls have gone missing. Modus operandi was the same. What I want Goan brothers and sisters to know is where do all the missing women go? मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. वीज खातें लोकांक फसयता असो आरोप काँग्रेसीन केला. बिलां दिवपाक तशेंच मिटराचें रिडींग उसरां घेतिल्ल्यान मिटराचें रिडींग वाडटा, देखून लोकांक बिलां वाडोवन दितात अशें काँग्रेस म्हणटा. वापरूंक नाशिल्ल्या युनिटाची लोकांक बिलां येतात अशें काँग्रेस म्हणटा. देखीक 1 ते 100 युनिटां मेरेन लोकांक ₹1.40 लायतात, जाल्यार 101 ते 200 युनिटां मेरेन लोकांक ₹2.40 लायतात. जर मिटराची रिडिंगां उसरां घेतली जाल्यार लोकांक बिलां वाडोवन दितात, देखून लोकांक चड बिलां फारीक करची पडटा अशें ते म्हणटात. जे बिलिंग रेटिंग जाता ते बिलिंग रेट ऑलमोस्ट 6 दीस लेट जाता. की जे बिल आमकां येता त्या बिलाचेर 8 दीस उपरांत बिल प्रिंटेड जावन येता आनी तेच्या उपरांत जे स्लॅब येता पळय, म्हणजे समज आमकां ₹100 आयज समज एक कंज्युमरान ₹100 समज एक युनिटी बिल हे केला आनी तेच्या उपरांत समज तेणी आनी दुसऱ्या म्हयन्यान 8 दिसां भितर समज एक बर्थडे पार्टी आहली आनी कितें आहलें समज एक आनी ₹100 केला, तो ₹100 युनिटाचेर परचेस हाडून तो 200 युनिटार पडटा. पूण जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी बील कंज्युमरांक लेट इश्यू जातात तेन्ना युनिट्स वाडटात, हो मेन रिजन आसा. आनी जेन्ना युनिट्स वाडलेल्या कारणान आमकां इलेक्ट्रिसिटी बील जे आहा पळय ते वाडोवन येता. 2 तारखेर सपोज बिल डेट बरयल्ली आसा आनी तो मिटर रिडर सपोज येना, पावना 2 तारखेर, सो 2 दीस 3 दीस 4 दीस 8 दीस सपोज डिले करता बिल दिवपाक लागून आनी रिडींग घेवपाक लागून, जाल्यार तो डिफरन्स आसा पळय तो बिलाचेर दाखयना. नेक्स्ट बिलाचेर येता तो 2 तारखेर बिल डेट आहा जाल्यार बिलिंग पिरियड 2 तारीखूच बरयल्ली आसता. 8 तारखेर तो एक्चुली येवन गेल्लो आसता बिल दिवन आनी रिडींग घेवन, बट डिफरन्स तो कसोच दाखयना बिलाचेर. आनी जे एक्स्ट्रा युनिट्स जे आसात, एक्स्ट्रा युनिट्स जे कंज्यूम केल्ले आसता पळय, फॉर एक्झाम्पल तुमकां हांव दिता म्हाज्या बिलाचेर 1555 युनिट्स जे आहा पळय ते बरयल्ले आसा. ओके, आनी हांवें कॅल्कुलेट केलें की 1200 कितें तरी युनिट्स फर्स्ट मंथ आहा पळय बिलिंग पिरियड तितूनच येता. बाकीचे जे युनिट्स आहा पळय 264 हे एक्स्ट्रा आसा, हे फुडल्या बिलान एक्चुली येवपाचे आशिल्ले. आनी ते कशें आसता, फर्स्ट स्लॅब, सेकंड स्लॅब, थर्ड स्लॅब, फोर्थ स्लॅब अशें आसता तेंचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे. फर्स्ट स्लॅब जो आहा पळय 1.40, सेकंड 2.10, थर्ड 3.45 एंड सो ऑन. जो फर्स्ट स्लॅबान जे म्हाका नेक्स्ट मंथान बील येवपाचें आसलें पळय ते म्हाका फक्त ₹449 येवपाचे आशिल्ले.
बट वेरेज तेंच्यांनी ह्या बिलान घेतले युनिट्स ओडून बिकॉज ते लेट येयलो मिटर रिडर ते म्हाका 1056 युनिट्स पडले स्ट्रेट फॉरवर्ड. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आमदारांक पहिली पगारवाड मेळ्ळी. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदारांच्या पगारवाडीचे विधेयकूय पास जाले. ते पळोवन आता गोंयच्या सरपंचांनी पगारवाड मागल्या. पळयात पुराय बातमी. पगारवाडी खातीर आमी सरकाराक केन्नाच निवेदन दिल्ले, पूण अजून काय आवाज ना अशें अखिल गोंय पंचायत लोकशाय मंचाचो अध्यक्ष जोसेफ वास म्हणटा. सरकार दिता त्या पगारान आमचे कांय जायना, देखून सरकारान आमचो पगार वाडोवचो अशें ताणें गोवा 365 सांगलें. सरकारान गेले असेंब्लीक ह्या आमदारांचो आनी मिनिस्टरांचो पगार वाडयलो. आमकां बरें दिसलें आनी वाडोवपाकूच जाय. पूण हे सरकाराक मातशें पूण लक्ष येयलें ना की तेंचे बराबर आमी एक विलेजान पंचायत आहा म्हूण आनी त्या पंचायताचो पगार ह्या पंचायत मेंबरांचो पगार वाडोवपाक जाय म्हणून 3000 पगारांनी आमचें कांय जायना. आमी ह्या 3000 पगारान आमकां कांय जायना म्हणून आमी गेल्या त्या मिनिस्टरांक आनी त्या आमदारां कडल्यान पासून आमी रिप्रेझेंटेशन दिलें. तुमकां दिसलें आमदारांचो पगार वाडोवपाक जायो आनी तो तुमी सगळे एकठांय जावन ऑपोजिशन पासून एकठांय जावन तुमी वाडयले. आनी ऑपोजिशनाचे आनी रुलिंगाचे हितून ते पंचायत आसात, पंचायत मेंबर आसात, तेंचो पगार वाडोवपाक जाय म्हूण तुमकां दिसलो ना? हें तुमकां दिसपाक जाय आशिल्लें. हें कितें जालां पळय तें अन्याय जाल्लें आसा. हांव ह्या सरकाराक सांगता जें रिप्रेझेंटेशन आमी तुमकां दिल्लें आसा तेजेर तुमी बरे भशेन लक्ष घालची आनी ताबडतोब आमचो पगार तुमी वाडयचो. MLA आमकां 1 लाख सॅलरी आतां 170 केल्या. आमी हे सरपंच इतलें काम करताय, ग्रासरूट लेवलाचे करताय, घरांनी येताय. आमी दिताय 4000 आनी 3000 ते खंय पावताय. हे गव्हर्मेंटान अमली वाडोवपाक जाय. मिनिस्टर आनी MLA ऑफिसान बसून 1,70,000 घेता आनी आमकां 3000 आनी 4000 दिवन फटयता. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. फुडल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करपा खातीर मडगांव पालिकेन नेमिल्ल्या एजन्सीची दक्षता खात्या कडल्यान चवकशी जावची अशें मडगांवच्या शॅडो कावन्सिलान मागलां. टेंडर काडूनय 60 लाख रुपयाचें लुकसाण जालां अशें अहवाल सांगता. तेन्ना पालिकेन 8 दिसां भितर कारवाय करची अशी मागणी तांणी केल्या. शॅडो कावन्सिलान हे विशीं पालिकेक निवेदन दिलां. हो घोटाळो जावपाक कारणीभूत आशिल्ल्या नगराध्यक्ष आनी नगरसेवकांचेर कारवाय करची अशी तांची मागणी आसा. There is a scam going on in this Margaon Municipal Council since October 2017, wherein a private agency by the name of Bapu Social Environmental Agency has been engaged by this council for door-to-door waste collection in 6 wards of Margaon Municipal Council. So we are waiting for 1 week maximum. If no action is taken on this representation on this agency, then we will be compelled to file a vigilance complaint or in the court of law. Proper codal procedures are not followed. When you engage an agency, you have to follow a tender process, which is not followed. Directly, this work is entrusted to them, and 6 lakhs per month is going from the treasury. For last 10 months, the council has suffered to the tune of 60 lakhs so far. कोयर एकठांय करपाचे प्रक्रियेन खंय कितें चुकलां ताची वळेरीच ह्या वेळार शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावयो कुतिनोन दिली. Number of hours as per the required duties was 8 hours as per the note that was put up by the council that they require workers to work for 8 hours duty, whereas these workers engaged by the agency are working for only 4 hours. So when you are working for half day or 4 hours, why should the council pay for 8 hours? And not a single condition in the agreement, the MOU, which itself is illegal, no doubt. But even those few conditions that are there, like providing them gloves, uniforms, identity cards, health checkups, nothing of that is done. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. फुडले पिळगेक दिखा दाखोवपा खातीर खासा संशोधन जावपाची गरज आसा अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा. आतां मेरेन फकत शारांनी वाचनालयां आशिल्लीं, पूण आतां गांवांगांवांनी वाचनालयां सुरू करपाक जाय अशें तांकां दिसता. बेरेस्तारा सबंद गोंयभर राष्ट्रीय ग्रंथपाल दीस मनयलो. डॉक्टर रंगनाथनाचो वाडदीस देशभर राष्ट्रीय ग्रंथपाल दीस म्हूण मनयतात. कृष्णदास शामाराज्य मध्यवर्ती वाचनालयान आयोजित केल्ले कार्यावळीचो मुखेल पावणो आसलो कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे. नवे नवे
संशोधन रिसर्च करून आमची येणारी जी भावी जी पिढी जी आसा ताका योग्य तरेचे मार्गदर्शन हे खूब महत्वाचें आसता आणि त्या खातीर लायब्रियन्स किंवा लायब्ररी एक खूप महत्वाचो एक माध्यम जावन गेल्लें आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. मायनिंग बंद जाला ताचेर आनी हेर विशयांचेर निशेध करपा खातीर ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसीन बेरेस्तारा सकाळी फुडें पणजेन निदर्शनां केली. 1942 वर्सा 8 ऑगस्टाक ब्रिटीश सत्ते आड भारत छोडो चळवळ सुरू जाल्ली. बेरेस्तारा ताका 76 वर्सां पुराय जाली. ते निमतान आयटक हे कामगार संघटनेन पणजे क्रांती सर्कला कडेन ही निदर्शनां आयोजीत केल्ली. आयच्या दिसा ब्रिटीश सत्तेक उलथून उडोवपा खातीर पुराय देशांत क्विट इंडिया मुवमेंट स्टार्ट जाल्लो आनी बरोबर ती संदी साधून आयज गोंयांत आमी क्विट BJP सरकार क्विट मुवमेंट त्या धर्तीचेर आमी चालू केल्लो आसा आनी कांय ठळक मागण्यो आसा. कित्याक फाटले 4.5 वर्सां जालीं ह्या सरकारान खूब आश्वासनां दिल्लीं लोकांक की म्हारगाय कमी जातली, बेकारी कमी जातली, रोजगार उत्पन्न करतले, नवे नवे उद्योग धंदे हाडटले, ह्या देशांत हाडटले, गोंयांत हाडटले. पूण आयज पळोवपाक गेले जाल्यार पेट्रोल तुमी जाणा 70 रुपयाचेर पावल्लें आसा. भायल्या स्टेटींनी 80 रुपयाचेर पेट्रोल पावलां. डिझलाचो रेट वाडलेलो आसा. खाणा जेवणाच्यो ज्यो मूलभूत गरजो आसात तेंचे प्रेज वाडलेले आसात. नुस्तें तुमी जाणा नुस्त्याचेर दुश्काळ आयिल्लो आसा आनी अश्यो खुबश्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो सरकारान आश्वासनां दिवन पलटवार केल्ले आसा. गोंयच्या मांडावळीचेर घेतलें जाल्यार गोंयांत सुद्दां मायनींग बंद जाला. टुरिजम इंडस्ट्री इन डोल्ड्रम्स टॅक्सीवाले त्रासान आसात, मायनीचे कामगार त्रासान आसात. काल पेपरार आयला की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स प्रायम मिनिस्टराक मेळ्ळे म्हणून. आतां मायनींग बंद जाल्लें फेब्रुवारीन ओ मार्चान आनी तुमकां 6 म्हयने लागले प्रायम मिनिस्टराक मेळपाक. इतलो तुमकां वेळ कित्याक लागलो हाजें एक्सप्लेनेशन ना. कित्याक आतां इलेक्शनां लागीं पावल्या लोकसभेची. परतून लोकांक पिशे करपाचे, परतून लोकांक भ्रमिश्ट करपाचे, परतून आश्वासनां दिवपाची आनी परतून सत्तेर येवपाचे आनी ह्या सरकाराची पोल खोल करपा खातीर हें आंदोलन आमी केल्लें आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. ल्हान भुरगीं जेन्ना प्रस्न विचारतात तेन्ना तांकां निराश करपाक जायना. अशा वेळार तांकां उर्बा दिवप गरजेचें. तातूंतल्यानूच तांची कल्पना शक्त वाडटली. दर एकल्या भुरग्याक विचार करपाक लायात. तांकां खंयची गजाल आवडटा ती वळखून तांकां मुखार सरून दी अशें गोंय लोकसेवा आयोग आनी गोंय राज्य अभिनव परिशदेचो अध्यक्ष जुजे मॅन्युएल नरोनान म्हटलां. दक्षिण गोंयांतल्या 6वी आनी 10वीच्या विज्ञान शिक्षकां खातीर इनोव्हेशन आनी स्टार्टअप ह्या संकल्पनाचेर कार्यशाळा जाली. थंय जुजे मॅन्युएल नरोनाचें बीज भाशण जालें. गोंय राज्य अभिनव परिशदेन ही कार्यावळ मडगांवच्या रवींद्र भवनान आयोजीत केल्ली. नवीन संकल्पना आनी निर्मितीचेर शिक्षकांक मार्गदर्शन करप हो ह्या कार्यावळीचो उद्देश आशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकावंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.